नमस्कार. दनपारच्या खबरान अपर्णा बडीघराचो येवकार. खबरो विस्तारान. 33,000 मायज लोकांनी EHN हाऊस नंबर घेतला. 10,000 पेंडिंग म्हणून पंचायत मंत्री उलयलो. EHN नंबर आसून लेगीत लोकांक उदक लायट कनेक्शन मेळना. आमदार प्रेमेंद्राचो प्रश्न. मंत्री म्हणटा कनेक्शनां दिवची न्ही, फायनान्स खात्यान निर्देश दिल्ले. मुख्यमंत्री म्हणटा रिलॅक्सेशन दिता. बेकायदेशीर घरा कायदेशीर करपाचे उतर गेले खंय काय म्हणून विजयाचो प्रश्न. मुख्यमंत्री म्हणटा ह्या फुडें बेकायदेशीर घरा बांदपाक मेळची ना म्हूण कायदो हाडटा. बेकायदेशीर घरा रेग्युलर करता. जेन्ना हे नंबर दिवपाक सुरवात केली त्याच्या नंतर काही काळात हे नंबरा वरसून आमकां घरांक लायट उदक दिवपाक लागून हेल्प जाताले. पण आयज एक फायनान्स डिपार्टमेंटान एक ऑर्डर काडलेली आहा आनी ज्या अंतर्गत हे नंबर आसल्यार सुद्दां आमच्या घरांक उदकाचें कनेक्शन दिना. हेजे मान्य मंत्र्यान तेजेर आन्सर दिवचें. स्पीकर सर, मान्य आमदार जे म्हणटा ते सारखे आसा. पयले सुवातेर हांव सांगपाक सोदतां हे नंबर आमी कित्याक दिल्ले. आमी हे 25/10/2021 हो सर्क्युलर इश्यू केल्लो आनी एक निर्णय घेतलेलो की घरां जायतीं गोंयांत बेकायदेशीर तरी आहा जाल्यार तांकां खऱ्यांनी ओळख ना. नो हाऊस नंबर. मुणकार कायदो मनशाक 300-200 मिटर तितूंक मेळटा लिगली आनी ती तेणी मामदार एप्लिकेशन दिवपाचें आनी तें तांकां डिक्लेअर करून घेवपाचें आनी तांकां ती डिक्लेअर जातरीच तेणी परचेस करची अशें ना. पूण बेनिफिट सगळें घेवपा जाता. घर दुरुस्ती रिपेर सगळें येवपा वाट सगळे तरेचे पंचायती 300 म्युनिसिपालिटी 200 हे सगळे तरेचे सारके तरेन इम्प्लिमेंट करीत हे दुसरे कायद्याक कसली गरज. हांव मागता सभाघरा कडेन आनी मान्य मुख्यमंत्री आनी मंत्र्या कडेन की म्हाका हेजेर एश्युरन्स दिवचे की हे केन्ना पासून रिलॅक्सेशन करतले. स्पीकर सर, हांव मुद्दम हे हावजान सांगपाक सोदतां. मान्य मुख्यमंत्र्यानूय सांगला, तेजी परवानगी घेवनूच हांव सांगता हे रिलॅक्सेशन येतलें आनी जे बंद केला तांकां म्हणजे उदका कनेक्शन वॉटर कनेक्शन EHN हाऊस नंबराचेर दिना ते डेफिनेटली दितले. स्पीकर सर, हे हांव इमिडिएटली तांकां आनीक सर्क्युलर धाडटा. फाल्यांच धाडटा तांकां. नंबर प्रोविजन 2021 आयलें. 2022 इलेक्शन आशिल्लें आनी इलेक्शनाची एक प्रॉमिस आशिल्ली की इल्लिगल घरां आमी रेग्युलरायज करतले आनी मतां आमकां दिया म्हणून. आतां लोकांनी मतां दिलीं. आतां EHNाचें कॅट जालें. स्पीकर सर, आतां दुसरें जें कितें येवपाचें आहा तें 27 पयलीं येतलें. सो EHNाक कोण पातयना. 33,000 गोंयकार EHN म्हणटा पातयना. कित्याक पातयना स्पीकर सर? हांव पंचायत मिनिस्टर आनी पयर बसून म्हणजे क्लियर कट सगळ्या सेक्रेटरीज आहा पळय न्ही आनी COs ऑफ द म्युनिसिपालिटी हांकां ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन दिला हायकोर्टाच्या ऑर्डरीचो मिसयूज करूं नाकात आनी कोणाकूय लेटरां काडूं नाकात. तुम्ही 2021 हाडले. आज EHNाचो ताजो प्रश्न कित्याक आहा? कित्याक तेन्नाच्यान आज मेरेन फायदो कितें जालो ते 33,000 लोकांक सांग म्हाका. खंयचेच डॉक्युमेंट घेयनासर ज्यांच्यांनी घर बांदलेलें ताका आपलो पयलो घर नंबर मेळ्ळो. तो म्हणटा त्या प्रमाणे आमी रोका आमचो एक्ट जो आसलो तेज्या अंडर रेग्युलरायजेशनाक एप्लाय करपाक जेणी स्वता जमीन घेवन जे घर बांदलां गांवांत ताका रोकाच्या अंडर एप्लाय करपाक ताका ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी सो दॅट ही कॅन रेग्युलरायज हीज हाऊस. ऑल्दो म्हणजे म्हाज्याच जागेत हांवें घर बांदलें पण बांदता आसतना परमिशनां घेवंक नासली. ते EHN नंबर मेळ्ळ्या उपरांत आज ताका ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा की 2014 पयलींचे घर आसत जाल्यार ते रेग्युलरायजेशनाच्या अंडर घालपाक जाता. कोण हाऊस टॅक्स भरना जाल्यार तांकां कसलेच परवाने वा सर्टिफिकेट मेळची ना म्हणून मंत्री माविन उलयलो. 1 ऑगस्टा सावन हाऊस नंबराची प्रक्रिया डिजिटलायज करता. सगळो डाटा मेळटलो. हाऊस टॅक्सा विशीं डाटा दिवचो म्हूण आमदार वेंचीन प्रश्न विचारिल्लो. मात तिसवाडी तालुक्यांतल्या एकाय पंचायतीन खंय डाटा दिवंक ना. Let me put up very plainly, there is a huge tax evasion scam in Goa happening under the nose of every panchayat. दौड मुखार टॅक्साचे पयशे आज हुंच्यान जाल्यार हुंच्यान नाच जाताय. पूण कितकोन फायंड आउट करपाचें कितकोन करपाचें कोण सांगना. अकॉर्डिंग टू Annexure B तुमचें दिलां, रेंटल एंड कमर्शियल प्रॉपर्टी पेज हायर टॅक्स देन रेजिडेंशियल. रेंटल एंड कमर्शियल property pays higher tax than residential. Sargya declared huge loss to tax collections because of.
आणि हे कोण करता स्पीकर सर? हे सगळो भायल जो लोक आहा आज इलोलो हे गोंयांत येवन कोताय स्पीकर सर. दीज आर गोवन्स डोंट गो टू डू मेजर थिंग्स इंटू तुले 99% गोंयकार कोण आयसो स्पीकर सर. These are people who are doing, who are coming, staying here, residing, and then trying to do this. So my second supplementary is, Parat, I'm coming to the same question. Je poile ulele the mechanism. I want to ask the mechanism. Don't push the ball. What verification mechanism has the director of Panchayat actually put up in place to identify undeclared rental properties? Has it ever cross-checked electricity or water consumption or conducted a drive using online platforms? And what action has been taken against those who have made no effort to track or revise underreported rentals? असा स्पीकर सर अजूनही थोडे वर्सांचे वर्सां थोडे लोक हाऊस टॅक्स कशेंय पे करना. आता ऑन 1 ऑगस्ट वी आर गेटिंग ऑल द डेटा. आमी म्हणजे हे सगळे डिजिटायज करता आणि डिजिटायज करता तेन्ना सगळी रिकॉर्डां आसतली. खंयचेंय काम तो मनीस तरी हाऊस टॅक्स फारीक करना जाल्यार ही विल नॉट गेट एनी सर्टिफिकेट ऑर एनी असिस्टंट टील ही क्लियर्स द ओल्ड टॅक्स ड्यूज. हे आमी करतले. हे केन्ना जाता? इतले आता हिंगा EHNूच 33,000 म्हणजे बाकीचे कितले आहा ती पळय. वन्स इट इज देअर ऑन द कंप्युटर, वन्स इट इज डिजिटायज, आमकां सोंपेपण मेळटलें. वी विल स्ट्रीमलायन whatever steps that are necessary as per your queries. I will see that overall there is improvement, speaker. Yes. Party lagon तुम्ही म्हणले सांगत म्हण. First supplementary was about when are you going to, not a single panchayat from Tiswadi taluka submitted data on this LAQ. किती झाले? Because sir, in spite of asking them, they have still not submitted. ऐक नाही I want to admit here. I will place it on record a little later. You will place it on record Yeah, during this assembly session. Yes, yes, before yes. the 8th of August, you will Yes. submit it. सरकार खेळा असोसिएशनांक फंड दिना. असोसिएशनांक दिवपी लाखांनी रुपया पेंडींग आसा. आमदार विजयाचो प्रश्न. मुख्यमंत्री म्हणटा युटिलायझेशन सर्टिफिकेट दिवंक ना तांकां फंड दिवंक ना. विजय म्हणटा फुटबॉल असोसिएशनाचे 11 कोटी पेंडींग. युटिलायझेशन सर्टिफिकेट दिल्ल्यांक फुडल्या 2 म्हयन्यां भितर फंड दिता. मुख्यमंत्र्याचे उतर. 12 तालुक्यांनी खंय खेलो इंडियाची सेंटरां उभारता. आता लिस्ट आहा कितलेशेच आणि हातून सगळ्यात चड पैसे कोणाक तूं दिवपाचो आहा म्हणल्यार जर वाचलें जाल्यार अशें येता की इट एपियर्स इट इज फुटबॉल. आणि फुटबॉल म्हणटा तो आमचो आतां स्टेट स्पोर्ट. स्पीकर जर सगळ्यात जर आमी चड सपोर्ट करूंक जाय आशिल्लें ते फुटबॉलाक करूंक जाय आशिल्लें. फुटबॉलाची परिस्थिती पळय स्पीकर जर फुटबॉलाक दिवपाचे आशिल्ले गेले 4 वर्सांत ग्रांट 72 lakhs. मुखेलमंत्र्यान जेन्ना दिता म्हूण सांगलें सगळे अर्ध दिता म्हणलें थंय तांकां दिले फक्त 2.5 लाख. 72 दिले 2.5 15 दीस पयलीं स्पीकर सर. आणि तांचे जर पेंडींग पळयलें जाल्यार 11 कोटी 51 लाख रुपया तांचे पेंडींग आहा. संतोष ट्रॉफी केली तांणी डेविसान, वुमन्स नॅशनल केली, डुले टर्फ केलो, एन्युअल मेंटेनन्स ग्रांट तांचो उरलो. तर हे जर सगळें पळयलें जाल्यार स्टेट स्पोर्टाक आमी पयशे दिनात. त्याने जे बाकीचे सगळे जे सांगले पळय न्ही, जेणी युटिलायझेशन सर्टिफिकेट आपली फाटले फंड्स घेतलेली दिवंक ना तांकां मात्र पयशे आमी फाटले फावटी दिवंक ना. तांकां आव्हान केलां की तेच्यांनी युटिलायझेशन सर्टिफिकेट सबमीट करची. सगळ्या जाणांक आमी तेचे उरलेले पयशे जे आहा पळय न्हू ते दितले. ओके. रिगार्डिंग द सेम केस विथ फुटबॉल, फुटबॉलाचे थोडे युटिलायझेशन सर्टिफिकेट तेंच्यांनी दिवंक ना. हांवें चॅक केलें स्पीकर सर. तुजो फ्रेंड सर्टिफिकेट हांवें आतां चॅक केला. ताजे कडच्यान तुका मेळा ना हांवें मुद्दाम ताजे कडेन घेतला लिस्ट. आणि स्पीकर सर तें फिगर आयकलें जाल्यार 11 कोटी 51 लाख. तो मातसो थर्ड पार्टी आहा म्हणटा कोता येता आसत पूण गोंयचो स्टेट स्पोर्ट तो तुगे फ्रेंड मातो. स्पीकर सर हांव एक्झॅक्टली फिगर घेता. फुटबॉलाकूय कितें दिवपाचें उरल्या आनी ज्या ज्या एसोसिएशनाक कितें पयशे दिवपाचे उरल्या पळय न्ही तेंच्यांनी युटिलायझेशन सर्टिफिकेट दिल्या सबमीट केल्या पळय न्ही तितक्या जाणांचे पयशे जे आहा पळय न्ही ते फुडल्या मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम 2 म्हयन्या भितर रिलीज करता. ही खेळो इंडिया म्हणटा कित्याक केल्लें ती सेंटराक खंय करपाची. हांव फातोर्डाच कर म्हणना पूण तुमी तुमचेच थंय करतात आनी मागीर तुमकां प्रायज मेळना. की ही जी सेंटरां तूं वाडयतलो
पयशे तूं मोडटलो जाल्यार कशें मोडटलो सांग म्हाका. खेलो इंडियाची सेंटर फाटल्या बजेटान डिक्लेअर केल्या प्रमाणे तालुका बेसिसचेर 2 तालुका लेवलाचेर जाल्लेली उरलेल्या तालुक्यांनी आमी करपाचें आसा. सो डेफिनेटली उरलेली खेलो इंडियाची सेंटर 12 तालुक्यांनी आमी करतले. टप्प्याटप्प्यान ही सेंटर जी आसा ती ह्या फायनान्शियल बजेट पास जाल्या उपरांत उरलेल्या तालुक्यांनी खेलो इंडियाची बजेट सुरू करपाक घेतले. दक्षिण गोंयच्या जिल्लो पंचायतीच्या कचेरेन स्टाफ उणो म्हूण आमदार उल्हास तुळेकाराचो प्रश्न. पंचायत मंत्री जिल्हा पंचायतीन थेट स्टाफ घेवंक ना. हेर खात्यांतले खंय स्टाफ घाल्यात. बेगोबेग स्टाफ वाडोवन यत्न. झेडपी भवनांक जागो सोदता बेगीनूच झेडपी भवन बांदतले म्हणून मंत्री सांगता. आमदार वेन्सी म्हणटा पारदर्शकता जाय. स्पीकर सर, म्हजो प्रश्न आसलेलो झेडपी साऊथ गोवा डिटेल number of staff presently working ZP South office. So म्हाका उत्तर दिला त्या प्रमाणे स्टाफ खूब शॉर्टेज आहा. थंय एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर आहा तो विकान 2 फावटी येता. येई आहा तो विकान 2 फावटी येता. थंय 25 जिल्हा पंचायत मेंबर आसा पण तांकां 5 जेई आहा पण इतले 4 जेई आहा ते विकाक 2 फावटी येता आनी एकूच फूल टायम आसा. 25 मेंबर आनी तेंचे इस्टिमेट करचे पडटा, तेंचे बिलां करची पडटा. त्याच प्रमाणे स्पीकर सर थंय एक ड्रायव्हर आहा, एकूच पिवन आहा, एक स्वीपर आहा आनी 9 LDC स्टाफ आहा ते कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस आहा आनी ते खुबशे स्टाफ शॉर्टेज असल्या कारणान ताची खुबशी कामां रिक्रुटमेंट डायरेक्टली जिल्हा म्हूण जावं ना. हांकां सगळ्यान दुसरे कडेनसून एकट्या हिंगासून एकट्या थिंगासून पोस्ट केल्ले आसा. They should actually be allowed to recruit some staff and जिल्हा म्हणून आमी रिक्रूट करपा जाय. आतां तेणे जो उल्लेख केला एक UDC उणें आसा. कोणा थिंगा व्हरपाचो की जाता तितले बेगीन थिंगा कोणा घालपाचो हांव डायरेक्शन दिता एंड ऑल्सो डायरेक्शन दिता की स्टाफ वेकन्सी फिलअप करपाक आनी क्रिएट करपाक कित्याक थिंगा खूंय जाय ते नाजाल्यार हांव मान्य मुख्यमंत्र्या कडेन मागता. थोडे कडेन जायते कडेन एक्सेस स्टाफ आसा तांकां जिल्ल्यान पोस्ट करा. इवन इंजिनियर ऑफ PWD मायज आहा जाल्यार सो दॅट वर्क टेक्स प्लेस एट अ फास्ट पेस. जवळ जवळ 25 वर्सां जाली जिल्हा पंचायत स्थापन जावन आनी आतां 2000 आतां एक 2-3 म्हयन्यांनी परतून जिल्हा पंचायतीचें 6वें इलेक्शन जातलें. पूण ह्या खातीर सरकारान खंय तरी एक झेडपी भवन आहा तें बांदपा खातीर प्रयत्न करपाचो आसा. बांदपा मेळटले ते एका हांव प्रायोरिटी दिता पूण सद्या आमकां जमीन मेळना. द मोमेंट वी गेट सम लँड वा आयडेंटिफाय सम लँड then we will obviously be taking the next step. जिल्हा भवन सावथाकूय आसपा जाय, नॉर्थाकूय आसपा जाय, अवश्य आसपा जाय. नाजाल्यार आमी म्हणजे चड भाडें दीत रावता दुसरे कडेन आनी आतां तेंचे ते ऑफिसार तेंय सफिशियंट ना. सो वी वील बी बिल्डिंग द भवन जाता तशें आमी बांदतले. Government's response lacks critical details such as total staff strength, number of contract or work arrangement employees, specific progress on the Zilla Bhavan. So Speaker sir, in government plan, I need to know government plan to address this apparent lack of transparency and accountability in managing ZP South Goa's operations. How are you going to work on your accountability and transparency factor? Part sottalo, metalo, locate जातलो, but accountability and transparency factor जे तू कितकोन काम करतलो? तीस कुसगावा सेल्फ एक्सिडेंट. मोटरसायकल रायडर राजाराम तुळेकार सोंपलो. तो रावपी मडगांवचो. रस्त्यार पडिल्ल्या फोंडकुलांक लागून अपघात. फोंडकूल पुरोवपाची मागणी कडेन प्रशासनान आड नजर केल्ल्यान थळाव्यांनी तिडक उक्तायल्या. आमी आसात ते उजगांव तिस्कार हांगासर एक हांगासर मेजर असो एक्सिडेंट जाल्लो आसा कारण आनी हो सेल्फ एक्सिडेंट जितूर एक रस्त्याक भयंकर मोठो एक खड्डो पडलेलो आसा आनी ह्या खड्ड्यान पडोन एक दुचाकी चालक राजाराम तुळेकर वर्सा 52 हो रावपी मडगांवचो हो ऑन द स्पॉट तेका मरण आयिल्लें आसा. जेन्ना आमी पळयलें की तेजी गाडी थंय खड्ड्यांतल्यान उसळून थंय पडल्या एक कडेन. हेल्मेटूय तेणें घातलेलें पण हेल्मेट खंय तरी सुटोन पडलें. म्हळ्यार तुमी अंदाज करून काडूं शकता की केदो व्हडलो खड्डो आसतलो तो. सरकार कितें करता हे तुमी तुमचे पॉप्युलेशन कमी करपाक हे खड्डे मारले आ. गव्हर्मेंट खंय आसा तुमचे हे व्हडल्यो व्हडल्यो स्किमी कोणाक जाय त्यो स्किमी तुमच्यो. आज रस्त्याची दुर्दशा पळया. दीसभर काँग्रेसीच्या नांवान बोबो मारून जाल्यो आनी BJP सरकार कितें करता ते पळय. आज दिसाक कितले यूथ वतात. आज खड्ड्यान पडून रस्त्यार चलतना बरो मनीस किंवा गाडी चलोवन खड्ड्यान पडून मारप
हांव येता वयता पळयता पूण हांगा कोणूच हेजेर लक्ष घालिना आनी आमचे सद्याचे आतां डॉक्टर प्रमोद सावंत CM हो PWD मिनिस्टर आसा आनी आमचो आमदार विश्वजीत राणे हेणी हांगा लक्ष घालपाचें अशें विचारांचे आमचे भाव भयणां हांगा कामाक वयता येता हेंचे जीव धोक्यान आसता. स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू. वास्कोचो फामाद दामोदर भजनी सप्ताह सुरू जालो. दामबाबाक नाल्ल दवरून दनपरां सप्ताह सुरू. सप्ताहाक गोंयकार तशेंच भायल्या बऱ्या कलाकारांची भजनां आनी भक्तिगितांच्यो कार्यावळी जातात. सप्ताहाची फेरी फुडले 7 दीस उरपाची. पळयात वास्को दामबाबाचो सप्ताह. चोडण रायबंदर रुटार घातिल्ली नवी रोरो फेरी तातूंतली एक रोरो फेरी बंद. इंजीन फेल जाल्ल्याचो दुबाव. रोरोन वयतले सगळे प्रवाशी ऐन वेळार फेरी पॉयंटार आडकून उरले. ताकतिकेन इमर्जन्सी मॅनेज करपाक परत पोन्न्यो फेरी घालून प्रश्न सुटावो केलो. In the absence of one ro-ro ferry, it is a delight to see that all our smaller ferries have been pressed into service, and it has brought the situation under control. Since morning there was a big scare like what would happen, but as time went by, with the management of the 2 young boys who are here, the men who are here from the Home Guard, and the cooperation of the villagers, it seems to have been well managed and no one seems to be having any woes as of now. 3 ब्लॉकांनी मायनिंग सुरू जाला. 4 प्रक्रिया चल्ल्या. ऑक्टोबर म्हळ्यार डंप उखलूंकूय सुरू जातले. खडमंत्री प्रमोद सावंताची जाप. दक्षिण गोंयचेर खंय भेदभाव ना, थंयचे ब्लॉक आसात. चडशे लीज वाठारांत आशिल्ल्यान खंय अडचणी येतात. मायनिंग स्कॅमाची वसुली पुराय जायना म्हूण विरोधकांनी इशू काडलो. मुख्यमंत्री म्हणटात चडशी केल्यात. बारांक जेन्ना मायनिंग बंद पडलें, सी वॉट आय एम टॉकिंग अबाउट सस्टेनेबल मायनिंग, नॉट इलिगल मायनिंग. मुद्दो म्हाका क्लियरिटी येता. वॉट इज सस्टेनेबल मायनिंग, वी आर फॉर दॅट. आनी 2012 जेन्ना काँग्रेसा सरकार आशिल्लो, 88 मायनिंग लिजीज वर एक्टीव. आनी आफ्टर दॅट म्हाका सरकार म्हाका लोकां आज कोता हलकोतून फोटो येत आहा, तितूंतले खाली आज पर्यंत 12 मायनिंग ब्लॉक्स हे तुमी ऑपरेशन केले. आउट ऑफ दॅट 3 म्हाका स्वता सावता आहे. So why is this difference? तुम्ही 12 8 तिन्या केल्याय आणि 3च समस्या सावताय. स्पीकर सर, आम्ही सस्टेनेबल मायनिंग सुरू करपाचोच आमचो प्रयत्न आसा आणि ताका लागूनच अकॉर्डिंग टू द मिनरल ऑक्शन रूल 2015 आम्ही आतापर्यंत 12 मिनरल ब्लॉक हाजो टेंडर फ्लोट केलो. भितरले 3 नोटीस हातूंतलो स्पीकर सर 3 ब्लॉक जे आसा ते ऑलरेडी कमेन्स जाले. उरलेले 2 ब्लॉक जे आसा पयलीं स्पीकर सर ताचे वेगवेगळ्या परमिशना खातीर आसा ते 2 म्हयन्या भितर जातले आणि बाकीचे थोड्योश्यो वेगवेगळ्यो परमिशन घेवपाक उरल्या. बट कंटिन्युअसली आमी मॉनिटर करीत आसा. तांकां एनवायरमेंटल क्लियरन्स आसतले, फॉरेस्ट क्लियरन्स आसतले, कन्सेंट ऑफ पोल्युशन कंट्रोल आसतले, अप्रुवल ऑफ द मायनिंग IBPM प्लॅन आसतलो किंवा परमिशन फ्रॉम द DMG फ्रॉम द डायरेक्टर जनरल ऑफ द मायन सेफ्टी आसतले, ग्राउंड वॉटर, ही सगळी परमिशनां घेवन टायम टू टायम आतां पर्यंत जवळपास 3 मायनिंग ब्लॉक जे आसा हे सुरू जाले. उरलेले 3 प्रोसेस उरलेले 4 प्रोसेसान आसा जे जाता तितके बेगीन जातले. 3 जाणांची फक्त 2 जाणांची परमिशन जी आहा
ती एनवायरमेंट फॉरेस्टा खातीर MOU फाक लागता. स्पीकर सर, आमी कमिटी घालूनय बी जेंच्या कडल्यान पयशे रिकवर करपाक जाय आसले ते आमी सीएची कमिटी घातली, तेंच्या कडल्यान पयशे रिकवर केल्या. उरलेल्यांचे थोडे 12 वर्ष होता, 2 वर्ष होता. सर 350 कोटी, अजून 35,000 crores all at said. amount It is pending come down to 350 crores. रिकवरी करप आतां त्यांचो मॅक्झिमम रिकवरी केला. थोड्या जाणांची जी रिकवरी उरल्या ती जाता. WRDन धारगळे तिळारी कमांड एरियांतली 3 लाख माय स्क्वेअर मेत्र जागो कमांड एरियांतल्यान भायर काडून डेल्टाक दिला म्हूण बोवाळ. युरीचो प्रश्न काडा बोर्डाक विस्वासान घेनासतना IPBन निर्णय घेतलो. मंत्री म्हणटा काडा बोर्डाची बसका जावंक ना, पनर्शीन जातली. मुख्यमंत्री म्हणटा थंय हॉस्पिटॅलिटी प्रोजेक्ट येता, जमीन डेल्टाची सरकाराची न्ही. A decision was taken in the 71st meeting by the government of Goa held on 7th May 2025. इथून एक एरिया to denotify 3,33,805 square meters from the notified command area of the Tilari irrigation project situated in Dargarh. How and why was this decision taken to denotify that with total disregard to the Tilari irrigation project command area board? Very specific. जी कमांड एरिया पेडणे, बिचोले किंवा आमच्या बार्देस तालुक्या आसा ती सर्वे सर्व म्हटल्यार कोता येता सांबाळपा संबंधी आमी सामके कमिटेड आसात. एक, ही जी जमीन आसा ती शेतकऱ्यांनी पयलीं विकली, कार्डान दिवं ना आनी WR डिपार्टमेंटान दिवं ना. जे काडा बोर्ड जो आसा पळय ताजी मिटींग ठरिल्ली आसा, ते मिटींगेक सगळी प्रपोजलां, कोणाची बारीक प्रपोजल आसा, कोणा मोठी प्रपोजल आसा, पूण आय टेल यू म्हजे मनां सामकें आमची काडा जमीन जी आसा पळय न्ही ती आमी सांबाळपाकूच जाय, शेतकऱ्यांक आमी प्रोत्साहीत करपाक जाय. कित्याक काडा was not taken into confidence in the first place before denotifying this. सो अशें आत्तां हांवें क्लियर सांगिल्लें आसा, काडा बोर्डाची मिटींग जावं ना, जी आमी सादारणशी 15 ऑगस्ट पर्यंत घेवपाची थारायल्ली आसा. त्या काडा बोर्डाक जेणे जेणे कोणी प्रपोजल केल्ले आसा ते आमी मांडटले. ना ना भाई, आणि काडा बोर्डाचे मेंबर आसा आसतना तूं डिनोटिफाय कितको केलें तुवें? नाव इट इज व्हेरी क्लोज बाय टू द मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट आणि एखाद्या हॉस्पिटॅलिटी प्रोजेक्टाक टुरिझम हाता स्टेट असल्या कारणान त्या प्रोजेक्टाक अप्रुवल दिवप हे IPBचें काम आसा. म्हणून हॉस्पिटॅलिटी प्रोजेक्टा खातीर ताका परमिशन दिल्लें आसा थंयसर. बट ताजो रितसर प्रोसेसर जशें मिनिस्टर म्हणटा इट इज इन दॅट डिपार्टमेंट इट इज डुईंग. काडाचे प्रायर अप्रुवल घेवचे पडटा काय IPB अप्रुवल मीन्स काडाची घेवपाची गरज ना? हे हांव टेक्निकल विचारता. एकूच हांव परत सांगता, तो IPB केन्ना एप्लाय करता तेणी काडाक एप्लाय केल्लें एप्लिकेशन घातलां आणि वी हॅव गिवन दॅट सब्जेक्टेड टू द काडा अप्रुवल तेणी घेवपाक जाय. पेपर लीक प्रकरणात गोय विद्यापीठाच्या VC आणि रेजिस्ट्राराचेर विरोधक एक्शन मागतात. विद्यापीठाचो कायदो खंय बदलूंक जाय, गोंयकारांक कडेक दवरून खंय भायल्यांक भरपाचे यत्न. गोंय विद्यापीठाचो कायदो बदलूंक गरज उक्तायली तेन्ना विरोधकांनी विरोध केल्लो. आतां बदल मागतात. सरकार विद्यापीठाचो कायदो सुदारतलो म्हूण मुख्यमंत्री उलयला. रिक्रुटेड फॅकल्टी मेंबर ताणें कीज म्हणटा ते फॉर्ज केल्यो, assessed confidential documents from other faculty cabins to help his girlfriend. Speaker sir, the Vice Chancellor and the Dean of the School of Physical Sciences appeared to be shielding this individual. Was a professor allo. जे मनीस ह्या प्रोफेसराक शिल्ड करून सोदताले म्हणल्यार वायस चान्सलर आनी रेजिस्ट्रार तांचेर एक्शन कित्याक घेवंक ना? आनी पयलीं जो चान्सलर आशिल्लो, पयलीं जो गव्हर्नर आशिल्लो, मनीस बरो आशिल्लो, पूण ताणें 2 केरळाचे मनीस हाडून एक्झिक्युटिव्ह कावन्सिलाचेर अपॉइंट केले. तांचो स्टेचर केदो व्हडलो, एक्झिक्युटिव्ह कावन्सिलाचेर आसपाचो हो ना, हें कोणें डिस्कस केलें ना. आज तो गव्हर्नर गेलो, पूण ते उरले. आमी हांगा लेजिस्लेटिव्ह ओवरसायट म्हणटा तें उलोवपाक बशिल्ले आहा आनी ताजे खातीर कॉलिंग अटेन्शन मूव केल्लें आहा. म्हजो डिमांड आहा की हाऊस कमिटी अपॉइंट करची. तर फायलीन उरपाक जो फायल फॉर्वर्ड करता फुडें फॉर्वर्ड करता अशें जावपाक जायना. हेजेर स्ट्रिक्ट एक्शन जावपाक जाय. लॉंग टर्म विजन डॉक्युमेंट हो गोवा युनिव्हर्सिटीचो आमकां टेबल करपाची गरज आसा आनी तशें रावल्लो आसा. तो डॉमिसायल दवरूनच गावला. आमी भायल्यान घेवंक ना. आनी आयज आमचे गोंयकार जे आसा, जे गोंयकार कितलेशे जाण अप्लाय करता तांकां तेंचेर अत्याचार जाता. जेन्ना ह्या वेळार आमी when the university strategic plan should be of the next decade, we are today in 2025, 40 years mark since the foundation of Goa University. Today should be the time that we have to celebrate this academic achievement. But हम celebrate question होणे आम्ही आज what we are debating on institutional failure. तांच्यांनी दिल्लो रिपोर्ट आमी एक्सेप्ट केला, ही दुसरी गजाल.
आम्ही रिपोर्ट एक्सेप्ट केल्या उपरांत वी हॅव आवर सेक्रेटरी अँड आवर टीम इज गोईंग थ्रू द रिपोर्ट. न्यू चान्सलर मीन्स हॉनरेबल गव्हर्नर रिसेंटली जॉईन जाल्यात आतांच तेंच्यांनी. आमी तांच्याय कडेन हो रिपोर्ट जो आसा तो दितले. मी जशें म्हटलां तशें एकाडमीक ऑडिट आनी लॉंग टर्म विजन सरकाराचोय ध्येय आसा की हे दोनूय गजाली जावपाक. तरणाट्यांक विदेशांत बऱ्या जॉबाचे हायज दाखोवन लाखाच्यो तोपयो घालपी एजन्सी गोंयान एक्टिव्ह म्हूण संकल्पाची लक्षवेधी. कितल्याशाच आमदारांनी असल्यो थंयच्यो तोपयांच्यो केशी सांगल्यो. मुख्यमंत्री म्हणटा गोंयान फक्त 9 ऑफिशियल एजन्सी आसात, बाकीच्यो बोगस. नांवां दियात एक्शन घेता. माझ्या कॉन्स्टिट्युन्सीन ऑलमोस्ट 38 केसीस जाल्या आणि ह्यो ज्यो केसीस US धाडटा म्हणून तांकां जे डॉक्युमेंटेशन स्टार्ट करता तांकां तो विजा दिता आणि तांकां विजा येयल्या उपरांत तांकां सांगता पेमेंट करपाक. हांव मुद्दाम सांगपाक सोदता हावसान जो पेमेंट चार्ज करता ते 15 ते 20 लाख रुपया. लॉ कितें म्हणटा, कायदो कितें म्हणटा, कायदो अशें म्हणटा की 30,000 रुपया वयर घेवंक मेळना. सो उरिल्ले पयशे जे घेतले ते तुजे कशें तूं अकाउंट करतलो. हें जाता कित्याक गोंयान अनएम्प्लॉयमेंट रेट हायेस्ट आहा. अरे आमचो प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रंट जो आसा तो कर्नाटकान बसता. तो प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रंट जो आसा हो सेंट्रल कडेन उलोवन गोंयान करपाचो हो विशय एटलीस्ट सब ऑफिस करपाचो एक विशय मांडटा. All cases 22, 23, 24, 25 are pending trial and pending investigation बसो हाँ. If this is the case, जाल्यार ते परतून crime करतले. And there was one case तो सांगतालो आपणाको सगळी गोटे आहाय म्हणून. ते जावपा जायना. They have to have a license, and if they don't have a license, they must advertise it with the license number at the bottom. If such a thing comes to the notice of the government or any authority, my request is please book this person under Immigration Act. You can take action. तर कंप्लेन केल्या उपरांत त्याचे पैसे परत मेळपाक जाय म्हणून आमी तेका धरता, तेजी प्रॉपर्टी सीज करता, कोर्टान तेज्यो केसी चालू आसा. बट थोडे जाण मागीर कॉम्प्रोमायजूय करतात आनी त्यो केसी सोडून दितात. तेच आसता. आनी हे पयशे कॅशान दिल्ले आसता, पयशे कॅशान दिल्ले असतात, तेच केसी थोडे जाण कॉम्प्रोमायज करता. म्हणून म्हाजे एटलिस्ट हो विशय बाब संकल्प आमोणकर हांणी हाडलो. आता तुवें ज्यो केसीस सांगल्या त्या एजंटांक आनी एजन्सीचेर हांव डायरेक्टली एक्शन आयजूच घेवपाक लायता सोमतोच. आनी त्या पद्दतीन इन फ्युचर अशा पद्दतीन इंडिव्हिज्युअली कोण फॉरेनाक धाडटा म्हटल्यार एडवर्टायजमेंट सुद्दां कोणाचे आयले आसत ताचेर स्ट्रिक्टली एक्शन आमी घेता. बट गोंयांत कळपाक जाय म्हणून सांगता ओन्ली 9 एजन्सीज आर रजिस्टर्ड विच इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेर्स हांच्या अंडर रजिस्टर्ड आसा. अदरवायज आनीक रजिस्टर्ड ना. हे बुलेटिन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटिन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.